आमच्या पेडणे तालुक्यातले समविचारी नागरिक ज्यांच्यानी ध्वनी प्रदूषणाच्या विरोधात एक चळवळ उभारला, त्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचं एक मानसिक बळ जे आसा ते कमी जावचें म्हणून 2 खटले पेडण्या न्यायालयान सध्या चालू आसा आणि ह्या दोन्ही खटल्यान आमी सगळे नागरिक जे आसा पेडणे स्वाभिमानचे पदाधिकारी आणि समविचारी नागरिक हे सध्या सुनावणेक हजर रावन सुनावणी कोर्टाचे जी ट्रायल आसा त्या ट्रायलेक सामोरे वयतात। आता अत्यंत महत्वाचो मुद्दो असो की जे कार्यकर्ते जे नागरिक लोकांच्या हिता खातीर आणि लोकांक जो त्रास जाता ते त्रास वाचून सरकारी यंत्रणेचे लक्ष त्या त्रासाकडे हाडूच्या खातीर सगळी धावपळ करताले, पत्र व्यवहार करताले आणि निमाणे ते सरकारी यंत्रणेक जाग हाडपाचो प्रयत्न करताले। त्याच लोकांक जे जाग हाडपाचो प्रयत्न त्याच लोकांचेर आयज गुन्हे नोंद केल्यात ही आश्चर्याची गजाल की ह्यो ज्यो सगळ्यो पार्ट्यो आयोजीत करपाक हाचे फाटल्यान जो हात आसा तो भाजपाच्या काही प्रमुख कार्यकर्त्यांचो आसा। त्योच ह्यो पार्टी अरेंज करतात, शासकीय यंत्रणेचेर दडपण हाडून ह्यो पार्ट्यो वाजयल्यो वतात आणि तांच्या दडपणाक लागून शासकीय यंत्रणा जी सरकारी यंत्रणा जी आसा ती त्या टायमार पावना, ह्यो पार्ट्यो बंद जायना आणि लोक वेळोवेळी तांकां फोन करीत आसा। म्हाका दिसता जवळ जवळ 15-20 निवेदनां सरकार दफ्तर दिल्ली आसा जातात की सामाजीक कार्यकर्ते जे आसा पेडण्यातले तांचो आवाज चिड्डुपाचो प्रयत्न हो, तांच्यांनी कसल्याच आंदोलनात फुडें सरचें न्हय, आवाज करचो न्हय, सरकारा बद्दल निशेध करचो न्हय, हो एकमेव सरकारचो उद्देश आसा आणि ह्यो सगळ्यो ज्यो लोकांचो आवाज चिरडपाचो प्रयत्न आसा।